आमचो सर्गीचो बाप आपल्या एकाच पुताचो आणि सगळे रचनेचो संपूर्णायन मोग करता आणि आपणाकच संपूर्णायन समर्पिता. जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी आपल्या बापाचो आणि सगळ्या मनशा कुळाचो अगणित रितीन मोग करता आणि ताकाच तो समर्पण करता. या संपूर्ण एकामेकाच्या स्वसमर्पणांत उपजाता पवित्र आत्मो. केन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन दैवीक मोगांत भितर रिगता तेन्ना आमचे कश्ट मायाक जातात. जेजूचें मोगाजू आमचें जाता. बोळें खालतें काळीज आमचें जाता. कितलें सुलभ हें जिवीत न्ही, कितलें स्वादीक आनी मोवाळ.